गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकार निबंधकान अपात्र थारायले। आता या 14 संचालकांक तेज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधीत सोसायट्यांक दिला। ज्यो सोसायटी हे आदेश पाळिनात तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी सहकार निबंधकान दिल्या। गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकारी निबंधकान अपात्रताय थारायले। आता या 14 संचालकांक ते ज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधीत सोसायटीक दिला। जाल्यार संचालकाचेर कारवाय जावचीच, मात कारवाय जातना या संचालका कडल्यान गोवा डेअरीक जे लुकसाण जाला ताची वसुली लेगीत जावपाक जाय, अशें विधान गोवा डेअरीचे आदले अध्यक्ष दुर्गेश रोडकरान केला। निलंबन जालें ते एक बरी गोष्ट आहा, तांकां नोटीसी गेल्या तेय बरी गोष्ट आहा, नोटीसी वचोन सगळ्यो वचोन, पूण मेन मुद्दो कितें आसता, नोटीसी गेल्यो सगळ्यो गेली म्हण काय ना, जे डेअरी लॉस जाला तेजी रिकवरी केन्ना जातली गाय, ज्यो आतां नोटीसी गेल्या त्यो कोणा तरी सेव करपा लागून गेल्या, कोणा भिश्रावपा गेल्या बिश्ट्यो गा कित्या लागून गेल्या, की आतां ते जवळ जवळ तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या 6 म्हयने जाले। 6 म्हयन्यां तांकां नोटीस बिटीस कांयच धाडूं ना, म्हणजे पर खंयच्या तरी संघाचेर अविस्वास ठराव येयला म्हणून खंय नोटीस तांकां धाडल्या। म्हणजे काल म्हाका दोग जाण हे निलंबीत केल्ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेळ्ळे की तांकां नोटीस धाडल्या म्हणून खंय तांकां नोटीस धाडल्या, अशें जावपा जायना। सांगपाचें म्हळ्यार कितें, दोन नोटीस धाडल्या ते बरोबर तेंची रिकवरी जावपा जाय। हेजे पयलीं 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले कित्याक फोगेर नोकरेर भरती केली म्हणून, तेजेर 1,35,00,000 रिकवरी जी आशिल्ली ती रिकवरी करपा लागून जेन्ना हांव गोवा डेअरी चेअरमॅन धाडलो तेन्ना हांवें तेजेर नोटीस धाडून रजिस्टर डिपार्टमेंटान ताका 11/5/2020 रिकवरी नोटीस धाडली। तेजी रिकवरी आयज मेरेन ना, 3 वर्सां जालीं। तशीच ह्यो धाडटल्यान रिकवरी ना, परतून तेच येतले, तेच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परतून चेअरमॅन जाले, परतून हे जाले, अशें जावपा जायना। कोणा एकल्याक सेव करपा लागून बेश्टी भिश्रावपा बडी दाखोवन जायना, हेजी एक्च्युअल रिकवरी जावपा जाय। आयज गोवा डेअरी लॉस जाल्या अशें करीत रावतले कित्याक हेजी रिकवरी जावची ना, आनी हितून भितर कितें जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांची रिकवरी जाता, उरल्याची स्टाफांची ती रिकवरी जावपा जाय, जे स्टाफांनी जें कितें केल्लें ह्या प्रकरणां तेजी रिकवरी जावपा जाय। इतले मजगती अपात्रताय संचालकाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या सप्तकाक सुनावणी जावपाची आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।